आम्ही गेल्या 7.5 वर्सां झेडपीन आसले आणि आमची फोकस आसलो की एक रेक्रिएशनल पार्क्स आमी कितें करचे म्हणून कलंगुटा खातीर. तर त्या बाबतींत आमी काम केलें. आमी चिल्ड्रन्स पार्क केले, क्रिडांगण केले, क्रिकेट पीच केले, बॅडमिंटन कोर्ट केले, आमी थोडे फॅसिलिटी अपग्रेड केले आणि खुबशीं कामां बरी कामां अशी जी नोटिसेबल कामां जी लोकांक दिसता पळय ती आमी कामां थ्रू जिल्हा पंचायत केली. थोडी रेपिटेटिव्ह वर्क्स म्हणजे अशे नल्ला बांदप या गटर बांदप या फुटपाथ बांदप ते आमची पंचायत करता. सो हांवें तो एरिया तांकांच दवरलेलो. येणाऱ्या काळान आमची आता रिझर्व जाल्या म्हणून आमची वुमन्स रिझर्वेशन लागला म्हणून आमचे बाय फ्रांझिलिया रॉड्रिगीज आमी ताका फुडें काडला. त्याच्या बरोबर आमचो मायकल लोबो MLA मायकल लोबो आसा, भारतीय जनता पार्टीचो फूल फोर्स आसा, प्लस आमचे कार्यकर्ता तेज्या वांगडा भोंवता आणि म्हाजोय पर्सनली ताका तेंको आसा. आणि ही कामां जी हांवें केल्या ती फुडें व्हरपाक तेणी म्हाजे कडेन पर्सनली हेल्पूय मागला. आय विल बी देअर विथ हर ताका हेल्प करपाक, सपोर्ट करपाक आणि कलंगुटा खातीर जे डेव्हलपमेंटल वर्क जाय, जे प्रोग्रेस करपाक कलंगुटाक कितें कामां हे लागतली, आमचे प्रयत्न आसतले फुडें व्हरपाक. जे विजिबिलिटी तुम्ही विचारली त्या प्रमाणे आमकां तशें काम करचें पडटलें. वी हॅव टू गो डोर टू डोर, कन्विन्स ईच अँड एवरी वोटर. कितें जाता की जिल्हा पंचायतीक न्हू आमच्या हेजे पावर नासता, लायसन्सिंग पावर नासता. सो त्या कारणी लोकांचे संपर्क येवपाक मातशें डिफिकल्ट जाता. पर्सनली आमकां इनिशिएटीव घेवचे पडटा जिल्हा मेंबरांक लोकां मदीं वचपाक. सो त्या खातीर मातशी जागृतता जिल्हा पंचायतीक इलेक्शनाक घडोवची पडटा. त्या खातीर डोर टू डोर कॅनवसिंग आसता, मातशें हार्डकोर करचें पडटा. माझे नाव फ्रेंजिलिया सेलिन रॉड्रिगीज. हांव TY वाडा कलंगूट रावता. आज ZP कॅन्डिडेट BJPक बसलेली हा. म्हाजो सिंबॉल जावन आसा लोटस. तू फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट करता? फर्स्ट टाइम म्हाजे एक्सपिरियन्स. म्हाजो डॅडी न्हू वॉर्ड मेंबर हा कलंगूट पंचायतीन. सो हांवें तेजे बरोबर सोशल वर्कूय केलेलें हा आनी म्हाका एक्सपिरियन्सूय मेळलेलें हा. आनी आमचो MLA हा तेजो म्हाका फूल सपोर्ट मेळलेलो हा. आनी आमची बायल मनीस आहा न्हू ती कॅम्पेनिंगाक भोंवता ती म्हाका फुडें काडटा. एक्चुअली टुडे आज आमचो वाडो खबराडो आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू आहा आमचे. इट्स व्हेरी गुड टू नो की एक यंग कॅन्डिडेट BJPन आणि मायकल लोबन हॅज चोजन अ व्हेरी यंग फ्रेश फेस, न्यू कॅन्डिडेट बाय द नेम ऑफ फ्रांझिलिया रॉड्रिग्स. आणि म्हाका तो एक्सपिरियन्स शेअर करूंक जाय. लायक एक दीस पयलेच ताका डिक्लेअर केलें, नेक्स्ट डे आमी कॅम्पेनिंग स्टार्ट केल्लेलें आहा. सो ते सकाळी केन्ना हांव गेल्लो आनी बसलो तेज्या वांगडा ते म्हाका म्हणलें शॉन म्हणाले म्हाका चालूच युथाचे कॉल येता तांकां कितें बारीक बॅडमिंटन कोर्ट आनी न्यू स्पोर्ट पिकल बॉल म्हणून कोर्ट आमी करूं येता ते विचारतले. सो आय लायक दॅट इंथुजियाझम अँड द यूथ कनेक्ट पॉय. इमिजिएटली एज सून एज शी वॉज डिक्लेअर्ड एज अ कॅन्डिडेट शी वॉज कॉल्ड अँड people started asking her, do this, do that. So this is the difference. When the party and when the MLA chooses young candidates, we reach out to a youth, and youth are the leaders of tomorrow, the future of tomorrow. So I'm really glad the energy, the people and the support they come out. She's from a fishing community, so the community is also backing her. People, all the communities are also backing her because her dad, Forso jo ha, तो सगळ्या लोकांक घेऊन सगळ्यांचे कामां करता. So that is the goodwill, the blessing that is upon her. Even self-help groups, ladies self-help groups, त्यांच्यानी पासून ताका फोन मारला आमकां सपोर्ट कर, आमकां कितें वॅक्यूम मशीन, सीलिंग मशीन, पॅकिंग मशीन आमकां कोणेच केन्नाच दिवंक ना इन टर्म्स ऑफ जिल्हा पंचायत. बट दीज थिंग्स आर पॉसिबल अँड दीज थिंग्स दीज यंग आउट ऑफ द बॉक्स कॅन्डिडेट्स कॅन डू. We are reaching out every house to understand difficulties. खूप अशी प्रॉब्लेम आहा. कलंगूट being a tourism place, न्यू हॉटेल्स येता, गेस्ट हाऊस येता, तेंच्यो आदल्यो एक्झिस्टींग पाथवेज आहा त्यो डेव्हलप करप, अशें टायल घालप पळय घरा वयताना अशें टायल हिंगासून हिंगा आतां उरल्या ते घालूंक जाय. तेजे सायडीक गटर जावं. ऑल दीज वर्क्स हॅव टू बी डन अप ऑन प्रायोरिटी. हितून पंचायत फंड आसूं, MLA फंड आसूं, PWD आसूं, अंडर एनी फंड वेरेवर इट इज पॉसिबल वी हॅव टू डू दीस वर्क. एक्झिस्टींग रोड्स विदाउट पॉट होल दवरप हे आमी एक हे केल्ले आहा. गेले 3 म्हयन्यांक खूब लोकांनी सफर केले बिकॉज वी हॅड पुट अप अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स. सगळे रोड डिग अप जाल्ले, वॉटर पायपलायन नेई घातलेली, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट नेवो जो येता कलंगूट प्लॅटोचेर वियाजीचे वयर थिंगासून वॉटर हाडून कलंगूटच्या लोकांक कशी दिवप, कांदोलीच्या लोकांक कशें दिवप त्या खातीर पायपलायन नेई घातले. सो ती आतां रिसर्फेसींग काम स्टार्ट जातलें. थिंगा सोलिंग, एस्फाल्टिंग, BM आनी AC म्हणजे हे सगळो प्रोसेस कंप्लीट जावंक जाय. रोड आसा तसो परत लोकांक आमी करून दिवपाची गरज आहा. जाता थिंगा आमी डिवायडर घालता रोडाक सो दॅट देर इज नो पार्किंग बींग डन ऑन द मेन रोड. सो वेरेवर इट इज पॉसिबल वी वील डू
गुड वर्क फॉर द पीपल ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, फॉर द पीपल ऑफ गोवा. लोक कितें पळयताय, लोक पळयता आपली कामां जातली हो ना, विलेजीची कामां, वाड्याची कामां, आपले घरा लागीं येता तो रोड सारको जातलो हो ना, तेचेरूच तुका मत. तूं हें करिना जाल्यार मत मागप ना. इट इज व्हेरी सिंपल दॅट इफ यू डोंट डू वर्क ऑफ द पीपल यू कांट गो अँड आस्क फॉर वोट. आमी हक्कान मत मागूंक येयला, कित्याक आमी कामां चालीक लायिल्ली आहा, आमी कामाची सुरवात केल्ली आहा. इतली वर्सां जाली कामां करता आमी. आतां जी उरल्या आनी जी परत रोड आमी खणलेले आहा ते सारखे करतले म्हणून आमी सांगूंक येयल्ले आहा.